कारण आम्ही लोकशाही मानल्या पण जस्ट बिकॉज ताजो चलो किंवा ताजो चली किंवा ह्या कोणाला निकषाचेर ताका पयस करचो न्ही. हय पयस करपाक जायना काम केलं जाल्यार तांणी कॉन्स्टिट्युशन अशें माझ्या प्रामाणीक मत. सो ह्या हाजेर आमी हांगा एक ल्हानसो वेवसायीक विसव घेतात. खुबशे प्रश्न उरल्यात मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपाचे. 2 मिनटां भितर परत येतात. परत एक फावट येवकार तुमकां आमचे वांगडा आसात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत. तर एक म्हणटात की करप्शन करपाक तुमी शकले ना, वाडत गेले तुमचे कारकिर्दी भितर. मंत्री करप्ट जाले. करप्शन हो फक्त राज्याचो विषय न्ही. आज करप्शन हो इंटरनॅशनल फेनॉमिनन. अख्ख्या जगांत अख्ख्या देशांत करप्शन हो इशू जाला. आनी ताका लागून आज वेगळे वेगळे रेग्युलेशन्स रुल्स हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा. करप्शन टोटली कोण इरेडिकेट करपाक शकतलो अशें हांव प्रामाणीकपणान मानना. करप्शन कंट्रोल करपाक शकता. करप्शन जर कंट्रोल करतलो जाल्यार सगळ्यांत पयली गजाल जावपाक जाय जें आमच्या गव्हर्मेंटान स्टार्ट केलें की मॅक्झिमम थर्स्ट ऑन ई गव्हर्नन्स हाजेर दिवपाक जाय. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल ई टेंडरींग टेंडर्स ही फुल्ली ऑनलायन केली. पेमेंट्स फुल्ली ऑनलायन करप. प्रोक्युअरमेंट म्हणजे ज्या जाग्यार करप्शनाक स्कोप आसा अशा जाग्याचेर जर आमी ई गव्हर्नन्स लॉन्च करत ऑनलायन वचत जाल्यार तातूंतल्यान खुबशें करप्शन हें कंट्रोलाक येतलें. तुमचे मंत्री भ्रश्ट जाले ना. हांव आतां भ्रश्टाचाराचें डेफिनेशन करचें पडटलें जालें किंवा भ्रश्ट जालें ना कारण प्रत्येकाचो अनुभव वेगळो आसता. ताका लागून हांव ताजेर ऑफिशियली कितें कॉमेंट करपाक शकतलो अशें ना. म्हजे कडेन कोणी घेवन आयला कसले प्रश्न हांवें ताबडतोब सोडोवपाचो. तुमकां एक गजाल दिसली की जे लॉट मेळ्ळो तुमकां मंत्र्यांचो ताज्या की एक बरो लॉट आशिल्लो जाल्यार चड बरें जाता आशिल्लें. कारण तुमकां मेळटा ते खूब त्रास करपी दबाव घालपी ते म्हज्या हातांत नाशिल्लें. हय ते बरोबर तुमच्या हातांत आशिल्लें पूण एक हाज्या की बरो लॉट येवपाक जाय गोंयच्या राजकारणा भितर. हें लॉट कसो आसचो आपलो आमदार कसो आसचो हो ठरोवपाचो अधिकार हो त्या त्या मतदारसंघांतल्या लोकांचो. तर लोकांनी हांव म्हणटा की समाजाक आमी म्हणटा की गव्हर्मेंट बरें न्ही समाज अशें गव्हर्मेंटाक कसो निवडून दिता असो एक प्रश्न येता केन्ना. पण आज समाज अशें आमदारांक कसो निवडून दिता. आतां समाज जर एक्सेप्ट करता सगळ्या लोकांक राजकारणा कडेन पर्याय उरना. तूं मागीर अल्टिमेटली लोकशाही म्हणजे कितें. लोकशाही राजकारणा शिवाय लोकशाही चलपाक शकना. लोकशाहीक तुका इलेक्टेड मनीस जायच. तो इलेक्टेड मनीस बरो काय वायट हो वेगळो प्रश्न. पूण तूं पयलीं म्हणजे त्या मनशाक इलेक्ट करून दिवपाक जाय. समाज जर सगळ्या तरेच्या मनशाक निवडून दिता जाल्यार मागीर तूं निवडून आयिल्ल्या मनशाक हें करपाक शकता. तुमकां जें मंत्रिमंडळ मेळ्ळें त्या मंत्रिमंडळाक लागून तुमी सरकार चलोवपाकूच उरले राज्य चलोवपाक पावले ना. ना अशें हांव म्हणपाना. कदाचित खूब कडेन म्हाका त्रास जाले आसपाक शकता. कोअलिशन सरकार आशिल्लें कारणान. एक म्हणजे सरकार कोअलिशन आशिल्लें. दबाव घालपी मंत्री खूब आशिल्ले. मस्ती मंत्री आशिल्ले. मस्ती मंत्री अशें म्हणना कितें जाता कॉन्स्टिट्युएन्सी ल्हान आशिल्ले कारणान खूब जाणांची एकामेका कडेन झगडीं जाताली. ती निस्तावपाक म्हाका पडटाली कारण कॉन्स्टिट्युएन्सी ओवरलॅप जाताली. आनी ताका लागून हाजें काम करपाक गेलो की तो म्हणटालो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा किंवा हाजे कोणाचे कार्यकर्त्याचें काम केलें की तो म्हणटा तो कार्यकर्तो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता. अशे तरेतरेचे प्रश्न उपस्थित जाताले. गोंयांत ते जाताच कारण मडगांव आनी फातोर्डा म्हणजे ह्या रस्त्याचे ह्या सायडीक म्हाका पडटा रस्त्याचे ह्या सायडीक फातोर्डा पडटा ही परिस्थिती आसा. ताका लागून रस्तो हो कॉमन जाता. म्हजोय त्या रस्त्याक म्हाकाय त्या म्हज्या लोकांक लागता आनी फातोर्ड्याच्याय लोकांक येता. आतां तो रस्तो कितें जाता एक फावटी हांव रस्तो तो केलो की फातोर्डेचो आमदार क्रेडीट घेवपाचो प्रयत्न करता की आपणे रस्तो केलो म्हणून ताका बशिल्ले कडेन एक फावटी हें मेळटा. तशें खुबश्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी प्रॉब्लेम जाताले आनी आमचेच मंत्री एक फावटी हें जातालें आपसा भितर हें करताले की NCPचो कोणी आसत जाल्यार तो बोवाळ मारतलो MGचो कोणी आसत जाल्यार तो बोवाळ मारतलो. अशें वातावरण खूब फावटी म्हाका फेस करचें पडलां. पूण म्हज्या स्वभावाक लागून हांव तातूंतल्यान मार्ग काडला. तांकां सगळ्यांक पूण हाका लागून राज्य चलोवपाचेर कमी कॉन्सन्ट्रेशन जालें आनी सरकार चलोवपाचेर चड कॉन्सन्ट्रेशन उरलें. राज्य चलोवपाचो स्पेस हांवें कमी करपाक दिलो ना. तूं जर पळयत गोंयच्या इतिहासान आमी ज्यो स्किमी हाडल्यात ह्यो स्किमी आज पर्यंत खंयच्या सरकारान हाडल्या अशें म्हाका दिसता. काड आनी पळय लिस्ट ऑफ हांव दोन म्हज्या गव्हर्मेंटाचे सामके स्ट्रॉंग प्लस पॉयंट्स. एक मॅक्झिमम स्किमी हाडल्यो त्यो आमी आम आदमी खातीर कोणी कितेंय म्हणून पयल्या दिसा हांवें जो स्टेटमेंट केल्लो 2007 की म्हजें सरकार आम आदमी खातीर काम करता. त्या प्रमाणे हांवें सादारणपणे शिक्षणाच्या क्षेत्रांत जावं आरोग्याच्या क्षेत्रांत जावं
कला संस्कृतीच्या क्षेत्रांत जावं ह्या सगळ्या क्षेत्रांनी ज्यो स्किमी आमी लॉन्च केल्यो त्यो दोळे मुखार केंद्र बिंदू सामान्य मनशाक दवरून गेला थंय प्रश्न कसलोच ना आनी म्हणूनच म्हाका दिसता त्रास जरी म्हाका पडले म्हणजे म्हजें सरकार उडोवपाचो 3 खेपे प्रयत्न जालो रायटली ऑर रॉंगली आतां अशे प्रयत्न जातकीर नॅचरली म्हजो खुबसो स्पेस कमी जाता किंवा एनर्जी ही फायर फायटींग करपाक वताली ह्या बद्दलय दुबाव ना सगळ्या लोकांनी तें पळयलां लोकांक तें खबर आसा पूण तरी आसतना आमी डेव्हलपमेंटाचो पेस कमी करपाक गेलो म्हणजे जे इव्हेंट घडोवपाक जाय आशिल्ले गोंयांत ते अत्यंत बऱ्या पद्दतीन घडोवन हाडले खंयच कमी जेन्ना जेन्ना तुम्ही आता म्हणटाले की सरकार उडोवपाचो प्रयत्न जालो बी अशें जेन्ना अशे प्रयत्न जाले तेन्ना दिगंबर कामत दिल्ली वतालो आनी तातूंतल्यान खंय तरी आपल्याच्या लेवलाचेर प्रश्न सोडोवपाक जायनात म्हणून ते दिल्ली व्हरप आनी हातूंतल्यान तुमची एक वीक चीफ मिनिस्टर म्हणून प्रतिमा तयार जाली की प्रत्येक गजालीक दिगंबर कामतीक दिल्ली वचचें पडटा आज परिस्थिती कशी आसा कोलेशन सरकार चलयत आसतना आतां आमचेंच कोलेशन सरकार आमचे केंद्रीय नेते लागतले NCPचे केंद्रीय नेते लागतले आतां हांचे कडेन जर कितें प्रॉब्लेम जाला न्ही उलयतलो जाल्यार ह्या नेत्यांक काय हांव सगळ्यांक गोंयांक यो म्हणपाक शकना आतां तांचे नेते सगळे जावं आमचे अध्यक्ष जावं किंवा शरद पवार जावं हांचे कडेन उलयत जाल्यार म्हाका दिल्लीक वचचेंच पडटलें आनी बिकॉज NCP वॉज आमचो पार्ट ऑफ द कोलेशन सो ताका लागून म्हाका खूब फाटी जर दिल्लीक वचचें पडलां तुम्ही मोती दोंगराक सदांच प्रोटेक्ट करतात आउट ऑफ द वे वचून प्रोटेक्ट करतात आनी थंय क्रिमिनल ब्रीड जावपाक लागल्या जे मडगांव खातीर धोकादायक ठरतात मोती दोंगरावेली वस्ती ही दिगंबर कामत कावन्सिलर जावच्या पयलींची लक्षांत दवरा कोणी कितें सांगू 1985 हांव कावन्सिलर जालो हांव त्या भागांत जल्माक आयलां हांव जरी बॉम्बे काफे कडेन स्टेशन रोडाचेर म्हज्या घरांत जल्माक आयलो म्हजें ल्हानपण सगळें आखेच्या परिसरांत गेलां बरोबर पयली निवडणूक हांवें लडयल्या मडगांवांतल्यान ती 1985 ते 1990 म्युनिसिपालिटी त्या वेळार म्हाका अजाप जालें रोल पळयतकीर की ही नांवां खंयच्यान आयली काय म्हणून हांव प्रत्येक घरांक वळखुपी त्या इलेक्शनाक 480 मतांनी जिखलां त्या वार्डांत तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें की मोतीर त्या वेळार मोतीर ही बस्ती आशिल्ली तर ही बस्ती हांवें हाडूना पयलीं म्हणजे खूब जाण म्हणटा हांवें बस्ती हांवें हाडूना हांव 1985 तो याद आसा जाल्यार पळय त्या वेळाचेर थंय शाळा आशिल्ली हिंदी स्कूल प्रोफेसर फडके म्हणजे अण्णा झांटयो येवन तेन्ना हांव राजकारणाक येना अण्णा झांटयान ताचे फोटो हे आहा थंय अण्णा झांटयान ताणें ताचें उद्घाटन केलें हिंदी स्कुलान जेन्ना हांव आमदारकेच्या इलेक्शनाक उबो रावलो म्हाका याद जाता तेन्ना नॅचरली हांवें तांकां उतर दिलें की हांव जर निवडून आयलो हांव तुमकां बेजीक एम्युनिटीज प्रोवायड करतलो हांवें थंय बेजीक एम्युनिटीज पळय ते लोक ती बस्ती पळय आहा ती गरिबांची बस्ती ते कार्पेंटर आहा प्लंबर आहा अशे तरेतरेचे म्हणजे हिंदू आसा मुस्लीम आसा सगळे तरेचे लोक जातीचे लोक त्या बस्तींत भोंवल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की लोक पळय कोणी पिक्चर क्रिएट करता तशी ती बस्ती ना आतां अशा बस्तींत भुरगे आसतात थोडे भुरगे मस्त आसता थोडे भुरग्यांचे ग्रुप्स आसता अशे वेगळे वेगळे आसता हांवें कोणाच क्रिमिनलाक केन्नाच थंय प्रोटेक्शन दिवना हांवें क्रिमिनलाक प्रोटेक्शन दिलें जाल्यार त्या कोण इनवॉल्व आशिल्ले तांकां त्या वेळार धरले वचना आशिल्ले ऑन द कंट्री हांवें फूल फ्रिडम पुलिसांक दिलो की क्रॅक डावन थंय कोणेंय कितें केलें जाल्यार डोंट शो एनी मर्सी ताचो नांव तांकां लागून 4 जाणां लागून बस्तेचें नांव पेड्ड्यार जावपाक जायना ही बस्ती इतले वर्सां पळयता आनी ते प्रामाणीक लोक तांचे एक तूं म्हाका केन्नाय विचारता कोणी कित्या खातीर तांकां सपोर्ट करता 2005 जेन्ना हांव म्हजें इलेक्शन बाय इलेक्शन फेस केलें त्या वेळाचेर ह्या बस्तीच्या लोकांनी सगळ्यांनी जें हांवें काम केल्लें तांचें त्या कामाक लागून पूर्णपणे म्हाका तेंको दिलो त्या वेळाचेर म्हजे सोयरे म्हजे बरोबर ना त्या इलेक्शनाक म्हजे बरे बरे मित्र म्हाका सोडून गेले म्हणजे ज्या मित्रांचेर हांवें उपकार केल्ले जे मित्र म्हजे राजकारणाकय नाशिल्ले अशेय मित्र म्हजे म्हाका सोडून गेले त्या वेळार देखून हांवें एक व्हडलो गुन्हो केल्ल्या भशेन थोडे सोयरे म्हजे जे राजकारणाक नाशिल्ले तेय म्हाका सोडून गेले पूण त्या वेळाचेर जे मडगांवकार म्हजे बरोबर रावले तातूंत रिक्षावाले रिक्षा ड्रायव्हर्स असोसिएशन मोटरसायकल पायलट असोसिएशन टॅक्सी ड्रायव्हर्स असोसिएशन पिकअप ड्रायव्हर्स असोसिएशन हे सामान्य मनीस जांकां हांव सदांच हेल्प करतालो कोंकण रेल्वे कडेन तांकां स्टँड घेवन दिवपा खातीर हांव राजारामा कडेन झगडलो ते विसरले ना ते पूर्णपणे म्हज्या फाटल्यान रावले त्याच भशेन मोती दोंगरावेली ही गरिबांची वस्ती 100% म्हज्या फाटल्यान रावली तांणी एक मिटींग कोणाची घेवपाक दिली ना आनी जेन्ना कोण मिटींग घेवपाक आयलो ते घर बंद केले आनी भितर रावलो मिटींगेक भाशणां घेवपाक गेलो रातचे सांगलो आतां ह्या बस्तीची कामां जर हांव डेव्हलपमेंटाची करना जाल्यार म्हाका मॉरल ना हांव तांचो आमदार म्हणून घेवपाक म्हणून तांकां हांवें थंय वॉटर सप्लाय दिला इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय दिला टॉयलेट्स बांदल्या सुलभ टॉयलेट्स
ही आनी खंय भुरगे जर शिकिल्ले आसा जाल्यार तांकां जॉब दिवपाचो प्रयत्न केला हातून भितर म्हाका दिसता मॉरली म्हजें कर्तव्य एज एन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांव डिफरन्शिएट करपाक शकना कारण ही बस्ती कालची परची हांवें हाडून दवरल्या जाल्यार गोश्ट लास्ट प्रश्न म्हजो तुमी म्हणटात की तुमकां लॉबिंग करप आवडना फाल्यां जर मुख्यमंत्री जावपाची परिस्थिती आयली आनी एक लॉबिंग करचें पडलें करतले काय देवाचेर सोडून दितले हांव मुख्यमंत्री पदा खातीर 5 वर्सां पयलीं लॉबिंग केलें ना आनी फुडले 5 वर्सां खातीर हांव लॉबिंग करपाक मेळ्ळे घेतले ना जाल्यार ओके नाजाल्यार ओके You are very clear about म्हजें प्रिंसिपल मुख्यमंत्री पदाची ग्रीड म्हाका ना हांव सदांच स्टेटमेंट करता की मुख्यमंत्री पद हें परमनंट न्ही हांव त्या बंगल्यांत सुद्दां रेजिडन्सी केन्ना म्हजें शिफ्ट करूना हांव आसा थंयच रावता म्हाका 5 मिनटां नाका घर खाली करपाक जाय कारण म्हजें कांयच ना थंय कपडे ना आनी कांय ना ताका लागून म्हाका थंय आतां परतो वचपाकय नाका अशी परिस्थिती आहा म्हाका कांय फरक पडना कितली सीट काडपाक शकता काँग्रेस एक आंकडो सांगात न्ही, म्हज्या मतान काँग्रेस स्वताच्या हिमतीचेर एक 22-23 सीट काडटली So, you are saying that you will get comfortable majority. कम्फर्टेबल मेजॉरिटी सो ह्या हाजेर आमी आयची ही मुख्यमंत्र्यांची मुलाखत सोंपयतात खुबशे प्रश्न आशिल्ले ते मागीर प्रशासनाचे आसूं तांच्या लिडरशिपीचे आसूं काँग्रेसीचे आसूं नाल्यार मोती दोंगराचे सगळ्यांचेर तांणी आमचे कडेन खुलेपणान आनी बिंदास्त अशी भासाभास केल्या सर तुमी आयले प्रचाराचे दीस तरी आसतना वेळ काडून आयले थँक्स अ लॉट इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू थँक्यू